आल्दोना रामतळे वाठारात येवपी MRF शेडीच्या कामाक साईनगर आणि आशिकुशीच्या वाठारांतल्या लोकांनी खर विरोध केलो। थळाव्यांक विश्वासात घेनासतना रातोरात शेतान शेड बांदपाक सुरवात केल्ल्यान पंच वांगडी अभिज्ञा सातार्डेकरांचो पुतळो लासोवन थळाव्यांनी तिडक उक्तायली। जाल्यार थळावे हांका विरोध करून धार्मीक रंग दिवपाक सोदता असो आरोप थळाव्या आमदारान केला। शेड शब्दात येऊन दम घातलो ना न्ही प्रश्न आल्दोना येवपी MRF शेडीक फाटले कांय दिसा सावन खर विरोध जायत आसा। ही शेड बांदपा खातीर पंचायतीक दिल्ले परवाने आमकां दाखोवचे अशी मागणी थळाव्यांनी केला। थळाव्या आमदाराक सांगले जाल्यार आमदार कॉम्प्रोमायजाची भाशा करता आणि आमकां आडोवपाक पुलिसांचो वापर करता असो आरोप थळाव्यांनी केला। तिडकल्ल्या लोकांनी पंच वांगडी अभिज्ञा सातार्डेकर हांचो पुतळो लासून आपली तिडक उक्तायली। हे सगळे कांड झाले, इतके दीस लोक प्रोटेस्ट करता, आता ऑलमोस्ट 8 दीस जाले। ओके, तुम्ही ते दिसाई चाललेले लोकल MLA तो हे कितें आयज पासून लोकल MLA हांगा कित्याक घेवन लोकांक एंटरटेन करूंक ना? लोकल MLA कोणाच्या गायडन्सार चलता? आमच्याकडे रिकॉर्डिंग हा, लोकल MLA आमच्या मनशांक फोन करता, सांगता कॉम्प्रोमाइज करे, आमकां तुमकां जाल्यार मिडियाक ते रिकॉर्डिंग दिता, त्याचे मनीस सांगतात, जाल्यार तू लोकांक कित्याक फेस करिना? हे लोक कितें तुजे न्हू, तुज्या गांवचे न्हू, वोटरूच आसले म्हणून ते तुजे मनीस? जेन्ना तू आल्दोनचो MLA म्हणून इलेक्ट जावन येयला तेन्ना इच अँड एवरी इंडिव्हिज्युअल तुजो मनीस। तू येवन ह्या लोकांची ग्रेवियस हे करूंक जाल्ली, पुलिसांक आनी मामलेदाराक धाडून न्हू। तू तर सारको मनीस जाल्यार आयज हांगा फेस करतले आसले। पूण दोनूय पंचायती एक जावन लोक आमचो सर आसा, कालूस आसा, एमएलए आसा, ताका तुम्ही कॉन्फिडन्सान घेवन आमी म्हणटा तुम्ही डिसिजन घ्या आणि वयर तुम्ही प्रोजेक्ट खंयसर पयस करा, लोकांक त्रास जावंक जायना, कोणाक हार्मफूल जावंक जायना। सरपंच कितें म्हणटा तो तुमकां? आमी रिक्वेस्ट केला सर, या ड्युटी आमची ड्युटी कितें आमी ताका रिक्वेस्ट केला, रिक्वेस्ट करून सेंटिमेंट सुखोवपाचें ना अशें तेणी ते दिसा म्हटलेलें, रिक्वेस्ट केला। तुम्ही असले तेन्ना चलत म्हणटा आपण लोकांचे सेंटिमेंट सुखोवपाचें ना अशें तेणी म्हटलेलें। त्यांचे ओव्हर डिसिजन तुमकां सांगता, तुम्ही युअर बॉन्ड टू ड्युटी। आमी खंयच्याच पळय, आमी खंयच्या पंचाच्या अगेन्स्ट ना, सरपंचाच्या अगेन्स्ट आमी अगेन्स्ट आसा। ही जी घाण हांगा आमच्या माथ्यार मारता पळय त्याच्या अगेन्स्ट आसा। आमकां कोणाच कडेन वायट पडना। ह्यान पयलींचो पंच आसलो, सरपंच आसलो पळय, तेन्ना MRF शेडीचो प्रस्ताव मांडलेलो, तेन्ना तेणी सरळ लोकां वांगडा उबो रावलो। तुम्ही कितें सांगता ते सांगा म्हणू लागलो, तुमकां नाका आपूण आनी भितर पडना म्हणू लागलो, आपुणूय ना म्हणटा म्हणू लागलो। हो पयलींच्या सरपंचाचो आनी पंच जो आसा पळय तेजो स्टँड आसलो। पूण आता कितें जालां सांग, वचत थंय आतां काल म्हाज्या भावाक धमकी दिता तो, हे कितें हो कायदो सुर्यानी मारता तोपता म्हणटा पळय कोण? आमच्या डेप्युटी सरपंचाचो काका, तो सांगता म्हाज्या भावाक मारतलो आनी रामतळेकारांक तोपतलो। कितें हे तोपूंक कितें? आता येवन तोप मरे हांगासर तोपूंक क्रिसमस पार्टी करपाक दुकरा आमी क्रिसमस पार्टी करून तोपून मारतली आमकां ती। आता तुम्ही सर सगळे ऑफिसरांक घेवन येयल्यात आणि आमचे कडेन दोगा मनशांक घेवन येवपाक तुमकां टाइम नासलो। पयले आमी ते कानवेलान सरपंच रामतळे वाठारात आशिल्ल्या लोकांची श्रद्धा आशिल्ल्या रामतळेश्वराच्या देवळा वयल्यान थळाव्यांच्यो भावना दुखावल्यात। ह्या घटने दरम्यान देवळांतल्या भटिणीचेर देवीचे वारे आयले आणि ह्या भारार ह्या प्रकल्पान आस्पाव आशिल्ल्यांचे बरे जावचे ना अशें तिणें भाकीत केले। आणि लिंबुडा कोणे करून ठेवला पण त्याच्या ताका लिंबुडा दाखवून द्यावा असलो देव जाल्यार दिसणार ना बरं दिसणार ते तू खरेंच दाखवय खरी आसा तर त्याला प्रचय भेटणार तिथे, त्याच्या घरचे एक एक माणूस जाणार। अरे देवा नाका माते कशा नाका माते तू नाका सरला तर ठीक आहे, मान्य केलो जाल्यार म्हाला पाठी सरला तर ठीक आहे, आता त्याच्या घरात काय ना काय प्रसंग येतच राहतात। थळावा आमदार कार्लूस फेरेरान या विशयाचेर आपले मत मांडले। हळदोण मतदारसंघाच्या हेर गावांनी देवळां आणि मसणभुंयच्या लागसर MRF शेड आसा, थंयसर लोकांनी केन्नाच विरोध करूंक ना। थळावे ह्या विशयाचेर राजकारण करून ह्या विशयाक धार्मीक वळण दितात असो आरोप आमदार कार्लूस फेरेरान केला। त्यांना ऑब्जेक्शन हाडपाचें। आता आमी शेड गायला थिंगा, मागीर हायकोर्टान हे लोकांनी कंप्लेन गायला शेड यूज करनात म्हणून, मागीर शेड मोडला, यू हॅव टू हॅव अ परमनंट शेड। आता एक पक्युलॅरिटी आमची आल्दोनचे कम्युनिटात 2 कम्युनिटात आसा। सो एक कम्युनिटान NOC दिलो तो फाटी गेलो, दुसरी कम्युनिटान आमकां NOC दिलो, पंचायतीक दिलो। सो द पंचायतीन परमिशन मागून सगळे मागून हॅज अप्लायड। मीन टायम द panchayat is facing contempt proceedings. Please understand this.
So because they are facing contempt proceedings, they have to comply with the direction of the High Court. So they have done it. Now people are trying to politicize it, communalize it by trying to say Deoda. How far is the Deod? Tum khabar asa lagin na te. It is far away. Even here in Panjim, you know, the crematorium is next to common wall with the MRF shed. Think I na problem. So here it is all politics. You understand it? And I believe that there are forces who are at work. There are ex-people who are not in the seat now, so they are not happy that the panchayat is working, because आता High Court and सध्या stay दिला पंचायतीचे that no construction licenses and files will be passed. लोकांक त्रास जाता. And I don't interfere in panchayat functioning. Let me be honest with you. स्नेहा हसोटीकरासहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.